नॉर्थाक तुमच्या पक्षाची ताकद आसा काय कितें? कारण 2 वर्सां पयलीं इलेक्शन जालें असेंब्लीचें, थंय परिस्थिती अशीच जाली की ऑन ग्राउंड तुमचें ऑर्गनायझेशन कांय नाशिल्लें. पेडण्यां तुमचें ऑर्गनायझेशन ना, दिवचले तुमचें ऑर्गनायझेशन ना, सत्तरी तुमचें ऑर्गनायझेशन ना. आमची ताकद जनता आणि लोक. Today, all the opposition parties, except Revolutionary Goans, all the opposition parties are united. The people, this election is money power, muscle power versus the people's power. तुमची ऑर्गनायझेशनाची गरज ना. Definitely, see, as a part of a strategy, I'm telling you, we are very confident and we have built our organization from the scratch. This is a new Congress. बीजेपी आर्ग्युमेंट घालता की तुमचे कडेन नॉर्थाक फकत एक MLA आसा, बाकीचे सगळे MLA जे आसात ते विरेश बोरकार सोडलो तर तुमचे बरोबर ना, तांचे बरोबर आसा. Election, as I said, is not about any MLAs. The people are our MLAs. The people will fight for Goa and the future of Goa. When you say that you are completely depending upon people, do you say that जशी बीजेपीचे ऑर्गनायझेशन आज ऑन ग्राउंड आसा तशें काँग्रेसीचे ना? We, as the Congress party, we as India Alliance is the future. India Alliance हे जाला, we with all our brothers within the India Alliance, जावं Goa Forward, जावं TMC, जावं आप, जावं शिवसेना, जावं NCP, आम्ही सगळे एकठांय जाले. All of us are playing a crucial role. Together, definitely you will see a big change. सो सालसेती भितर आज बीजेपीचे एक क्लेम आसा की आमचे कडेन दिगंबर कामत आसा, आमचे कडेन ते म्हणटात की अलेक्स सिकेर आसा, उल्हास तुयेकर तांचो आमदार आसा. ते म्हणटात सालसेतीची परिस्थिती बदलल्या, आमी काँग्रेसीची लीड सालसेती भितर मच मोर रिस्ट्रिक्टेड दवरतले देन लास्ट टाइम. Particularly Salset. हय. These leaders, जे आहले आमच्या काँग्रेस पक्षाचे, they first of all got elected because they were in the Congress party. ते उतर दिल्ले लोकांवजी. आज whatever are their strategies, the people of Salset stood with the opinion poll जेन्ना पहिले जालो त्या वेळार also. And today they stood and it was constituencies like Benaulim, like Kurtorim, like Velim, like Kunkolim. All these constituencies gave sir भरपूर मत दिल्ली. ना जाल्यार आम आज हुई एक बारीक डिस्ट्रिक्ट आसपाचें. दिगंबर कामत बी कांयच फरक करचो अरे ना. काय ना रे. आरजीन बरो इम्पॅक्ट केलो असेंब्ली इलेक्शनाक. आज जर हे कॉन्टेस्ट ट्रायंग्युलर जाला इज बिकॉज ऑफ आरजी. हाऊ आर यू लुकिंग एट आरजी? I look at it as part of BJP. It is RG BJP versus the people of Goa.